नमस्कार. आज हांव तुमचे खातीर 7वी यत्तेंतली पावसाचेर आदारीत कविता घेवन आयला. कवितेचें नांव आसा कोण सांबाळटा. आतां आमी पयलें कडवें पळोवया. चका चका चुकू चुकू भिजू लकलकता, धर्तरेचो फोटो काडून खंय लिपयता. मे म्हयनो सोंपतकच सगळ्यांचीच नदर मळबा वाटेन आसता. काळी कुपां केन्ना एकठांय जातली, पावस केन्ना पडटलो, सगळ्यांकच हाचो हुस्को आसता. इतल्यात जोरांत वारें मारपाक सुरू जाता. मळबांत काळी कुपां एकठांय जातात. वीज चकचकपाक लागता. तें पळोवन कवीक दिसता की कोण तरी धर्तरेचो फोटो मारता. फुडलें कडवें पळोवया. गुडू गुडू गाडा गुडू म्हातारी दळटा, पिठावरी पावस बुयर कसो रकयता. पळयता पळयता घडघडपाक लागता आनी आवाज आयकून कवीक दिसता की कोण तरी म्हातारी तांदूळ दळटा. आयकलो न्हू तुमी आवाज? आनी करता करता पावस पिठावरी बुयर रकपाक लागता. तिसरें कडवें पळोवया. तुरू 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 व्हडें धांवता, फोंडकुलांत पडलें जाल्यार मदींच घुंवता. पावस पडटकच भुरगीं खुशालभरीत जातात. कागदाच्यो व्हडयो करून उदकांत सोडटात आनी हें व्हडें जेन्ना फोंडकुलांत पडटा तेन्ना तें गोल गोल घुंवता. आतां आमी फुडें वचूया. टपा टपा टुपू टुपू पावडी गळटा, पावसान खेळूंक वतकच आई तापयता. पावस पडटकच सगळ्याक उदक जाता. नळ्या वयल्यान जेन्ना उदक पडटा तेन्ना ताका पावडी म्हणटात. पावसाक पळयतकच भुरग्यांक उदकान नाचनशें दिसता. पूण पावसांत खेळूंक वतकच आई तापयता. कुडू कुडू काडा कुडू बुबू जाता, आई मागीर कोडू कोडू वखद पिवयता. पावसांत भिजतकच बुबू जाता आनी आई मागीर आमकां कोडू कोडू वखद पिवयता. आतां आमी सगळ्यांत शेवटचें कडवें पळोवया. बेबो मामा बेबकी मावशी डराव डराव गायता, हट्टी मस्ती किटूक मिटूक तांकां कोण आडायता. पावस पडटा तेन्ना मनशाच खोशी जायना तर जानवरां, किडी, सवणीं सगळींच खोशी जातात. आमचो बेबो मामा आनी बेबकी मावशी तर डराव डराव करपाक लागतात आनी किडी तर खुशाल बरीत जावन नाचपाक लागता. आतां आमी कवितेचें गायन करुया. चका चका चुकू चुकू भिजू लकलकता, धर्तरेचो फोटो काडून खंय लिपयता. गुडू गुडू गाडा गुडू म्हातारी दळटा, पिठावरी पावस बुयर कसो रकयता. तुरू 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 व्हडें धांवता, फोंडकुलांत पडलें जाल्यार मदींच घुंवता. टपा टपा टुपू टुपू पावडी गळटा, पावसांत खेळूंक वतकच आई तापयता. कुडू कुडू काडा कुडू बुबू जाता, आई मागीर कोडू कोडू वखद पिवयता. बेबो मामा बेबकी मावशी डराव डराव गायतात, हट्टी मस्ती किटूक मिटूक तांकां कोण आडायता. लल्ललला 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 लल्ललला. आशा करता की तुमकां ही कविता आवडल्याच आसतली. आतां तुमच्या खातीर घरपाठ आसा. ही कविता तुमी तुमच्या पुस्तकाचेर बरोवपाक जाय, तशेंच बरे तरेन वाचपाक जाय आनी हांवें जशें गायन केलां तशें तुमी ह्या कवितेचें गायन करपाक जाय.
ह्या प्रश्नाच्यो जापो तुमकां तुमच्या पुस्तकाचेर बरोवपाक जाय. पयलो प्रश्न आसा, पावस भुंयेर कसो रकता? दुसरो, व्हडें फोंडकुलांत पडटकच कितें जाता? पावसांत खेळूंक वतकच कोण तापयता? भुभू जातकच आई कसलें वखद पिवयता? कोण सांबाळटा ही कविता कोणें बरयला? आशा करता की तुमकां म्हाजी ही कविता आवडल्याच आसतली. दुसरे फावट आमी नव्या पाठा बरोबर मेळुया. तोपर्यंत देव बरें करूं.